Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोमंतक गौड मराठा समाजान फोंड्या वर्सुकी दीस मनयलो. सरकार या नात्यान गेल्या वेळाचेर आमी आंदोलन करताले त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका आमची मेजर मागणी ती म्हणल्यार आमचें राजकीय आरक्षण जें आसा विधानसभेचे ताचे खातीर आमी पावलां मारल्या आसात. पूण हो कोविडाचो वेळ आसल्या कारणान थोडेशे एपॉयंटमेंट थोडेशे आमची रद्द जाल्ले आसा. पूण आमी आमची तयारी आसा ते सगळी काही गोष्टी जावपाक जाय कारण हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट फंडामेंटल आमकां बेनिफीट जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां पावलां मारप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार इनिशिएटीव हांवें घेतिल्ले आसा. वेट करप टॅक्नॉलॉजी बरोबर आमकां वचपाक जाय. टॅक्नॉलॉजी आज प्रत्येकाक लागून दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंट बाकीच्या रिफर केलो आनी स्कुलां डेली रिपोर्ट मेळटा की 200 जवळ जवळ 150 भुरगींनी डेली आज ऑनलायन क्लास अटेंड करता. सो ही टॅक्नॉलॉजी गांवां भुरग्यां पर्यंत पावली आसा. तशें सुद्दां आमचे जे कारीगर जे आसात आमी सगळे आसात आनी सुद्दां टॅक्नॉलॉजी बरोबर येयल्ले तेन्ना आमी हे मातशें कोरोनाची मातशी निवळी मातशी कमी जावली आनी आमी सगळे सैरवर जाल्ले आसा भिल्ले आसा. खंय जो आसा तो मातसो पयस जावनी ते नंतर आनी जोरान ह्या समाजाचें काम आमच्या तालुक्याच्या समिती माध्यमांतल्यान आमी करपाची गरज आसा. मलेरिया आनी डेंग्यू कंट्रोलाक थंयचो वावुरपी स्वप्नेश वांयगणकारान कोंगुटे फ्री फॉगिंग केलें. जाल्यार आमी ही ड्रायव 15 जून पासून स्टार्ट केल्ली आमच्या वाड्याक लागून खोबरा वाड्यार कलांगूट. हांगा कारण कितें आसलें की जून जुलय स्टार्ट जालो म्हयनो हांगा पावसाळे जाले आनी पीक सिजन जळारींचो. जळारी हांगा ह्या टायमार सगळ्यान सुबेज जाता आनी डेंग्यू आनी मलेरिया केसीस आमच्या वाड्यार जावं आमच्या गांवांत पळयशीत जाल्यार 2-3 वर्सां जालीं इतक्यो वाडलेल्यो आसा. ताका लागून आमी हो लोकलांनी सगळ्यांनी मेळोन एक इनिशिएटीव घेतलो आनी घरांनी वचोन सगळे एरिया थंय चड जळारी जाता थंय आमी हो फॉगिंग स्टार्ट केलें. फॉगिंग एक पार्ट जालो आनी ऑल्सो आमी जंय खंय उदीक साठलां थंयसर पासून आमी वचोन कॅमिकल स्प्रे केले. लोकांच्या टेरेसाचेर वचोन आमी कॅमिकल स्प्रे केले की ती तांतयां जळारींची पळय जाता ती मरून वयची म्हणून. कोरगांव बाल खाजनांतल्या भुरग्यांनी थंयच्या रस्त्यावेली झाडां बेंडली. जास्त वयल्यान गाडयेन त्रास जाता चडांत चड एक्सिडंट जाता. हे आमचे गांवचे सगळे भुरग्यांनी हेल्प केलो की तर काम करूया एक लॉकडावनाचे. म्हणजे वाडलेले झाडां खूब त्रास जाय आसलो. रस्त्याच्या दोनूय सायडीन जे गाडयांक त्रास जाताले ती सगळी झाडां कट करून तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा आनी अशेंच काम तेंच्यांनी करचें फुडें. रोड क्लीन करपाक लागलो खूब एक्सिडंट जावप म्हणून आमी कोण आमकां पयना हांगा रोडाचे बारीक भितर पडटा म्हणून पूण आमी सगळ्याच्या कुशीन केले. शेरावले आमदार चर्चिलान रेल्वे अंडरपासाची बुन्याद घाली. थोडे लेट उले आतां सगळें म्हणून हाचो एस्टिमेट 10 crore 60 lakhs 7 crore आमी गोवोरमेंटान दिल्ले आहा आनी 3 crore उरले 3 crore 60 lakhs तेमगेले रेल्वेचे पयशे सगळे तयार आहा. सो आतां लॉकडावना लागून केन्ना कॉमेस जाता तें पळोवया. सो कॉमान जशें उदक भरता तशें हांगा भरचें ना आनी सपोज एक उदक बिदक भरता जाल्यार आमगे पंपींग अरेंजमेंट जसो कॉमान दवरला तसो हांगाय बी दवरता. तुमी एक्सकवेशन करतले काय म्हणटा? एक्सकवेशन करचेंच पडटा कित्याक आमकां हेडरूम लागता रेल्वे लायनी पोना. पावसाक हांगा तितले त्या लेवलाचेर उदक भरना पूण उदक जर एक भरता अशें फर्स्ट इयर दिसलें जाल्यार आमी पंपींग अरेंजमेंट दवरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.